नानोडा उसपाच्या अंगणवाडीत सध्या 30 परस चड भुरगीं शिकतात। पयलीची इमारत मोडपाक पावतकीच भुरगीं आनी बायलां विकास खात्या वतीन 2009 ह्या वर्सा अंगणवाडी खातीरची ही नवी इमारत बांदिल्ली। मात सध्या हे इमारतीची जनेलां मोडल्यात आनी ग्लास फुटल्यात। हे अशे परिस्थितीक लागून भुरग्यांचे पालकांक मात हुस्को सतायता। या अंगणवाडीची बेगोबेग दुरुस्ती करची हे खातीर संबंधित खात्याक खंय कळयलां। हांव सध्या लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या उसप ह्या गांवांत आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता म्हजे फाटले वटेन जी आसा ती आसा अंगणवाडीची इमारत। महिला आनी बाल विकास खात्या वतीन 2009 ह्या वर्सा ही इमारत बांदिल्ली, पूण सध्या हे इमारतीची सामकी दशा जाल्या। हे इमारतीच्या खिडक्यांचे ग्लास सध्या फुटिल्ल्यान अंगणवाडीत येवपी माणकुल्या भुरग्यांच्या जिविताक भंय आसा। हे समस्ये कडेन संबंधीत खात्याची आडनदर जाल्या अशी थळाव्या पालकांची म्हणणे आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।